Page 116, Upton Saiba Polla, I1. Upton Saiba Polla, Doni Rausho Tola, Moshe Angdu Kole, Sorup Moshe Bokle, Kaklut Moshiko. Moshiko Saiba. देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसांत आमी हें तें सांग घेता. दिनवासनी आनी बोरी साऊद RCCL क्रू हे आमचे स्टारवटी भाव मारिने OTS हांचे पासत आमी मागता. आनी जेसन बरेटो ताचो आयज जल्माचो दीस ताचे पासत आमी मागया. बोरी साऊद भलायकी फावियानो बरेटो आनी आन्सेलो दसा एंड फॅमिली तांचे पासत मागया. जूड लोबोक वो आपल्या बायलेक आनी आपल्याक एक भुरगें मागता देवा कडेन आनी बागेवन फ्रांसिसाच्या मदतीन. आमी जुलियाना वालेरियन डिसिल्वा हिच्या ओतम्या पासून मागया. आनी ह्या वेळार मुक्तीन आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. खूब जाणां हांगसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक आसा तितलीं ह्या मिसान वांटो घेतात तांकांय हाजीर करुया. आनी आतां बरोबर आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, कितले पावटी देव आमकां शिडकायता पूण आमी दुसऱ्यांचें आयकना. पूण देवान आमकां कितें तरी सांगलां तें आमी आयकूंकूय ना म्हणून तें आमी भितरल्यान घेवंक ना आनी देवाचेर पात येवन रावंक ना. अशें जालेल्याक आमी आतां देवा कडेन बोगसणे मागया. सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्परादेवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा आमच्या देवा, तुजे पोरजेचे भोक्तीचेर दोयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी धोणवण करून आनी प्रती मोगाच्यो कोरण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत ओदीक थीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जोनस प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, उठ, त्या नांवोस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक पुरगट कर. जोनस उठलो
आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी घोणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें घोणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पियोवची नात. सगल्यांनी घोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगलीं म्हणुया. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाड्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोड तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं व्हडल्यान म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. आमचो जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. योदन तुका मानता कोणती बरी काळीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. आमचो जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजांत तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलूतसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिडका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाचे खुणे बगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत येपिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा येपिणके बरोबर उठ्ठली आनी इचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेथावन सोलोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक
जोडटेच्या दिसा येपीण के बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मोन मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जोनास एक आतियार जावन आसलेलो. त्याच प्रमाणे बाकीचे प्रवादी. आतां ह्या प्रवाद्यांचें आयकून पयले वाचपान पळयता कोणें आयकलें हे देवाचे पोरजेचे न्हय, हे परके मनीस. देवान जोनासाक तांचेशी धाडलो. तो पयलो वचोंक सोदिनासलेलो. कित्याक तांकां कित्याक बरें करूंक जाय, ती वायट तांकां खास्तीचें फॉर्मोन मारून मरो ती, अशें ताच्या मनांत आसलेलें. ताका लागून तो पयले फावटी देवाचें उतर आयकोंक ना. आतां आयकोता तो, वेता आनी तांकां सांगता, हे 40 दीस भस्म जातलो. ही जोनासाचें न्हय, देवाचें उतर आयकतात. जोनासान तांकां सांगलें, पूण कोणाचें उतर आयकलें? देवाचें. आनी कितें म्हणून केलें? आयकल्या उपरांत भितरलें अंतस करून ताणें बदललें. म्हणजे भायल्यान ताणें उपास केलो, गोबरांत बसली, वो भायलें जालें. आतां हें पळयल्या उपरांत तांचो राजा पळय आसा तो म्हणटा, वय हांवें कोत्ता. तो ताणें फुडाकार घेतलो, तो बसलो आनी ताणें अशें फॉर्मोन मारलें की सगल्यांनी मनशांनी आनी मनजातीन उपवास करूंक जाय, गोबरांत बसूंक जाय, उदक ना म्हूण जेवण खावचें ना, आनी देवा सवें रावन जें आमी वायट केल्लें आसा तें आमी बरें करूंक जाय, दुसऱ्यांक बरे भाशेन लेखोंक जाय. आनी हे भाशेन तर करीत आमी देव आमचेर खास्तीचें फॉर्मोन मारचो ना, आमकां तो राखतलो, हें ताच्या हातान आहा. आमी आमचें करूंक जाय, देव आपलें करतलो. आनी देवान हें पळयलें आनी तांकां सगळ्या जाणांक सुटका दिली. आतां जेजू कितें म्हणटा, जोनासाचें आयकोन ह्या परक्या लोकांनी आपलें जिवीत बदललें, भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान. आनी देवाचेर ती पातयेवन रावली. आमचें कितें? आतां जेजू आमकां सगळें सांगता, तो आमकां कळयता, तो आमचे भितर आसा आनी आमचो स्वभाव ताचे बरोबर आसा. आमी ताचे बरोबर एकवटून जियेता की बेश्टेच वयले वयर जियेता? आमी जियेता ताचे बरोबर, पूण खोलायेन जिवंक जाय. आनी हें खोलायेचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी खरेपणी तो आमचें सगळें आसा ताका हाजीर जावंक जाय. बाकीचें तो सगळें आमकां दाखयतलो, कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, केन्ना करूंक जाय, कितलें करूंक जाय, सगळें. फकत आमी ताका सहकार करूंक जाय. म्हणटच भितरल्यान आमची तयारी सदांच आसूंक जाय. बाकीचें तो सगळें करतलो. हे भाशेन खूब लोकांच्या जिवितान घडलेलें आसा आनी तो प्रत्येकाक आपयता. एकलो सेजारियस म्हणून आसलेलो, तो 368 वर्सां म्हणे ताचें मरण जालें. पूण तो एका व्हडल्या मनशाचो पूत आसलेलो, ग्रेगरी म्हणून, आनी ग्रेगरी नाझियन. ताचो आनी एक पूत आसलेलो, ताचेंय नांव सेजारियस, तोय नाझियन जावन. आनी हो धाकटो सेजारियस आसलेलो, ताचो आनी एक भाव ग्रेगरी म्हणून आसलेलो. बरें, ही आतां फामील आसलेली. ही आसलेली न्हय, ताणें कितें केलें, तो अलेक्झांड्रियाक गेलो, म्हणजे इजिप्टाक. आनी ताणें थंयसर खूब शिकवण केली. एकदम हुशार आसलेलो भुरगो. ताणें तत्वज्ञान, भाशण दिवपाची कला आनी म्हळ्यार तूं मेडिसीन वखदां दिवपाचें तो थंयसर शिकलो. मागीर थंयसरच्यान तो हांगसर आयलो, कॉन्स्टंटिनोपल म्हणजे आतां टर्की. थंयसर आयल्या उपरांत ताणें आनीक खूब शिकून तो
तो उत्तम जालो, सगळें परस एकदम बरो दोतोर म्हणून ताका ते लेखोंक लागले. ताका थंयसर कॉन्स्टन्सियस म्हणून आसलेलो तो ताका सांगतालो तूं राव रे हांगसर, कित्याक वेताय? ना म्हणूंक लागलो वेता हांव. आनी तो गेलो आनी ताका ताचो भाव वाटेर मेवलो ग्रेगरी, आनी ते दोगूय जाण म्हणून तूं परत गेले. थंयसर वेता म्हणसर तांकां खूब पिडापीड भोगोंक लागले. ताका लागून ते पोत्तून आयले आनी हांगसर आयल्या उपरांत पोत्तून, कित्याक ताका आपोवन घेतलेलो एकलो थंयसर पाचे आसलेलो ताणें. मागीर तो म्हणूंक लागलो म्हजो हांव धर्म सोडिना. तो क्रिस्तांव जावंक सोदतालो पूण क्रिस्तांव जावंक नासलेलो. ताका ताणें सांगलें आरे तुजो धर्म सोड तूं. ना सोडिना हो. मागीर एक दीस कितें जालें, भुकंप जाली, सगळें हालोंक लागलें आनी थंयसर खूब त्रास जाले लोकांक. त्या दिसा देवान ताका आपोवणें खोरायेन दिलें एके वतीन, आनी ताणें आपलें पळय दोगमोगतालें जिवीत आसलेलें तो म्हणलें तूं बावतिजम घेनासलेलो त्या दिसा हें सगळें पळयल्या उपरांत रोखडेंच ताणें बावतिजम घेतलो आनी तो मेलो. म्हणटच हांव कितें म्हणटा, देव आमकां सगळ्या जाणांक आपयता. आमची पळय देणी देवान दिलेली आसा ती आमी देवा पासत वापरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवा पासत वापरता तेन्ना आमकां समाधान मेळटा आनी सगळ्या जाणांक बरेंपण तो दाखयता. हें देवाचें काम. देवान आमकां सगळ्या जाणांक आमचे पासत न्हय पूण आपले मोहिमे पासत आनी सर्गीच्या राजा पासत आमी वावरूंक जाय म्हणून आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यांत. तर आमी ते भाशेन जेवपाक आमी दणवण कोत्ता खरी ह्या दिसांनी ती अदीक आनी अदीक खोलायेन जावच्याक सदांच विसरो नासतना रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट इतलोच वेळ खोलायेन जेजू सगळें आमी आजीर जावन सारया. आजीर कशी जातलें नाका, प्रत्येक सुस्कार पळय आमचो आसा थंयसर आमकां जिवीत मेळटा. जिवीत जावन आसा जेजू म्हणटच जेजूक आमी एकवटोन रावया. जेजू सगळें आमचें सगळें सुस्कार सोडटना दवरया आनी बाकीचें तो थाऱ्यार हाडटलो. भायलें आमी करया, भितरलें आमी करून दवरया, बाकीचें देव आमकां आमचें जिवीत फळादीक करतलो. तर हे भाशेन आमचे हात जोडया आनी ओंटयेन धरून दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान ताणेंच आमकां सांगलां म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. तो आमचे सवे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कार घेता पळय तेन्ना आमी ताचे सवे रिगून रावया, सुस्कार भायर सोडटना. आनी बेश्टो सुस्कारूच न्हय, ताचें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता ताका हाजीर जावया. आनी आमचें जिवीत आसा तितलें आमी आपणायलेलें आसा आपल्यापणाक लागून तितलें ताचे वतीन करया आनी ताचें देवपण आसा पळय तें आमी अदीक आनी अदीक पत्करून ताचे सारकें आमी जावया. देवान आमकां आपल्या सारकी केलेलीं आसा. ह्या संवसारांत ताका जाय पळय तशें करच्याक तर ही कृपा आमकां मेळ्ळेली आसा. सगळे आमच्या भावा भयणी पासत मागया. पयले सुवातेर तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसांव आसात आनी मागणी आसात ती मनांत दवरया. कितल्या लोकांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तरेच्यो गरजो तांच्यो आसात तितल्यो आमी हांगसर हाजीर करया तांकांय. आनी जीं कोण ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्याय पासत आमी मागया. आनी ह्या संवसारांत तरेचीं दुयेंसां आसात आनी कोरोना व्हायरस आजून आमकां पिडापीड दिता. तातूंतली आमकां सगळ्या जाणांक निवारच्याक आमी हे मागणी करया. सोरपोदेदरा आनी काकुळीतसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी हें वॅक्सीन भायर सरलेलें आसा. कितलींशीं जाणां तें दिवंक घेवंक आवडेतात, कश्टवतात, भियेतात. हांकां सगल्यांक तुजे स्वाधीन कोत्ता.
तूं सायबा आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी ह्या वॅक्सिनाचो बरो परिणाम जावंक आमकां सगळ्यांक तुजें बरेंपण फाव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. C43, page 46, वेदीचेर उंड्या सवें. वेदीचेर उंड्या सवें, आमची काळजां दवरता, सुखानी सोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता. सुखानी सोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वोरी आमकां तुज्या केरोगतान, कुर्साचेर तुजी बोरी, जेजू मनशा दारोनान. कुर्साचेर तुजी बोरी, जेजू मनशा दारोनान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें ओकोत ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्मेची सक्तीन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जाय शें कर हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्प घालेन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवे मोनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोर मुक्तोय जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रोचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडती घोडिता आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आनी आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुखवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमता, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगटता, तुझ्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुज्या पती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें तो आमचे सोबे म्हणटा, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर आमची सगली मागणी त्या मनशांक आमी आमच्या काळजांत धरया आनी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुजेच पाटल्यान येता जेजू. पेज 71, D42. तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या. बोकेन आमी मोता जेजू आमच्या उन्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासता. ओरोन्यांतल्या
सुख्या साख्या जेजू आमचे उत्कातिका तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कोल्या बुकेत आमी मोता जेजू आमच्या उद्या उडोव ना जायत दोंगरा सोद्या जेजू आमची शुपांच विचार आमची निर्भोल ओसो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासले तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कोल्या बुकेत आमी मोता जेजू आमच्या उद्या जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे दांपया आनी जेजूक एकवटोन हो वेळ आमी सारया. गे दुनिया म्हजी सोत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. देवा काकलुत्सरा देवा तुज्या संस्कारा वरवीं निरोंतरी तूं आमकां पोसताय तातूंत आमी आतां वांटो घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. आमचे कडेन भायर कॅलेंडर आसात तुमकां जाय जाल्यार ते घेवंक जाता. त्याच प्रमाणे नोयेनां स्टार्ट जातलीं 4 मार्चाचेर सायबाची कृपेची नोयेनां भरपूर लोक हांगसर येतात त्या नोयेनांक. ताका लागून आमी तुमकां पासीस दिता. प्रत्येक मिसाक वेगवेगळो रंगाचो पास आसा तुमच्यान थंयसर त्या मिसाक तुमी येतात म्हणलें. थोड्या जाणांक 6 मीस बरें लागता 7 ओ 8 ओ 4:30 त्या प्रमाणे तुमकां पासीस मेळटले. भायल्यान तुमच्यान पासीस घेवंक जाता. E6 Moja Deva Karga, page 80. Moja Deva Karga Ditolo Tachenau Sodans Vakantolo Moja Deva Karga
Daciteni kenats visotsona To bokshita soglituji patka To pirintlo tu kaboro kota To monantlo tu kasorvondita To kaklutin mokantuka bota Moja devak argau ditolo Dacenau sodans vakantolo Moja devak